गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज दीसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू तो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार। आयज पुराय गोंयभर कितें घडामोडी घडल्या हाचेर आमी आयज बारीकशी नजर मारया। सब एडिटरांनी कितें बातमी केला त्यो आयकून घेवया। आयज गोंयांत इफ्फीचें उक्तावण जावपाचें आसा 56वी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो दर वर्सा गोंयांत घडोवन हाडटा। आनी हो जो इफ्फीचो उक्तावण सुवाळो सुरू जावच्या पयलीं गोंयांत कितें घडामोडी घडला ताचो एक बारीकसो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं ह्या सुशांतान कितें आयची ताजी खबर केला ती विचारया। लायटीच्या खांब्यांचेर ज्यो केबली हुमकळटात ताचे विशीं आयज उच्च न्यायालयात एक याचिका आशिल्ली आनी ही याचिकेचेर सुनावणी जाली। ही याचिकेत आयज उच्च न्यायालयान जे केबल ऑपरेटर्स आसात तांकां म्हत्वाचो निर्देश दिला। तो म्हटल्यार एका खांब्यार 3च केबली घालपाक येतात, ताच्या वयर केबली घालपाक येयनात। आनी ताच्या वयर जर केबली आसल्यो जाल्यार त्या केबलींची जबाबदारी म्हटल्यार एखाद्या वेळार अपघात जालो जाल्यार त्या अपघाताची जबाबदारी तुमकां घेवपाक जाय। तशेंच जे लायटीचे पोल आसात ती गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी, सो ते पोलाक समजा डॅमेज जाली जाल्यार ताची जबाबदारी तुमी घेवंक जाय। अशे तरेचे तांकां सुचोवणी केल्ली आसा आनी हाचेर तुमचें म्हणणें मांडा म्हणून तांकां सांगिल्लें आसात। तांकां म्हणणें मांडपा खातीर सोमारचो दीस दिल्लो आसा। ते केबल जे ऑपरेटर आसात ते कितें आपलें म्हणणें मांडटात तें पळोवचें पडटलें। ती हे जबाबदारी घेवपाक तयार आसात की ना तें सोमाराक कळटलें। सविस्तर बातमी सातवराचेर पळयात। तर काशिनाथ शेटयेन जी याचिका घातलेली कोर्टान ताच्या उपरांत सगळ्या केबलवाल्यांची नजर आशिल्ली की उच्च न्यायालयांतल्यान कितें हेचेर निवाडो येता तो। सो आतां उच्च न्यायालयान दिलेले आसा आदेश ते तांकां आयकून घेवचे पडटले किंवा तेंचे कितें विचार आसा ते विचार मांडपाची तांकां सहमती दिलेली आसा। फुडें या समरितान खंयची बातमी केल्या ती विचारया। मोरजे दर्यादेग वाठारांत फाटल्या 2 वर्सां सावन रशियन एक कुटुंब हा ते टूर्स अँड ट्रॅव्हल वेवसाय बेकायदेशीरपणान चलयल्ल्याच्या मुखार आयला। ह्या रशियन नागरिकांक लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा। सरकारान हाचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी आतां संजय कोले हाणें केला। गोंयांत सद्या चोरयेच्यो घडणुको ज्यो आसा त्यो दिसान दीस आतां एक वाडत आसा। ती म्हापशा हांगासर दोतोराची घर फोडी जाली, ताच्या उपरांत कालूच जी ताजी घडामोडी वास्को बायणा हांगासर घडली। जे चोर आसा तेंच्यांनी वार केलो अक्षरशा घरांत घुसोन। तांचो त्या चोरांचो आजून सोद लागिल्लो ना। त्या फाटभुंयेर आतां आनी एक चोरी मुखार येयल्या, ती फोण्या हांगासर जाल्या एका फार्मासीन। फुडें या ऐश्वर्यान कितें बातमी केला ताका विचारुया। फातोर्डा जिल्लो सत्र न्यायालयाक पाक करून दवरिल्ल्या कारयेक वचकीत उजो लागिल्लो आसा। सुदैवान त्या वेळार त्या गाडयेन कोण नाशिल्लो। सुदैवान कोणाक जिवीतहानी जावंक ना। उजो पालोवपी दळान कोणूय थळावतून उजो हा तो नियंत्रणान हाडलो। दुसरी जी बातमी म्हणजे दिवचले भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातान सुमार 30 जाण जखमी जाल्ले। सद्या तांचेर उपचार आतां हॉस्पिटलांत सुरू आसा। जेन्ना पुलिसांनी घडणूक थळावचो पंचनामो केलो तेन्ना कळ्ळें की हो जो दुचाकी चलोवपी आसलो तो सोऱ्याच्या गुळयेंत आशिल्लो। ह्यो ज्यो दोनूय बातमी तुवें सेंपीम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। फुडें या उत्तेजन कितें बातमी केला ताका विचार। मांद्रेच्या मारिंगण देवळा लागसर बेरेस्तार आयज सकाळी एक सेल्फ एक्सिडंट जालो आनी ह्या सेल्फ एक्सिडंटांत पुलीस कॉन्स्टेबल ताचें नांव आसा शुभानंद गडेकार। ह्या पुलीस कॉन्स्टेबलाक मरण आयलें। तो शिरगाळ धारगळ वाठारांतलो। आयज सकाळी सागर कवच मोहीम आशिल्ल्यान तो आशवे मांद्रे दर्यार ड्युटेर ताका आसली। थंय तो ड्युटेर वयतलो। ड्युटेर वयतना वाटेक गाडयेवेलें नियंत्रण सुटिल्लें आनी तेजी गाडी एका गॅरेजींत वचून बसली आनी थंयच ताका उपरांत ताका जखमी अवस्थेंत हॉस्पिटलांत व्हेलो, पूण ताका दुर्दैवान मरण आयिल्लें आसा। दुसरी बातमी म्हळ्यार
नितीश कुमारान 10वे फावट बिहाराचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतले. तशेंच सम्राट चौधरी आणि विजय कुमार सिन्हा हांणी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतलो. एकूण 26 आमदारांनी मंत्रीपदाचो शपथ घेतलो. भाजपाचे 14, JDUचे 8, चिराग पासवान हांचे 2 आणि एका मुस्लिम आमदारान मंत्रीपदाचो शपथ घेतलो. ह्या शपथविधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, JP नड्डा सयत हेर ज्येष्ठ फुडारी हाजीर आशिल्ले. तशेंच तिसरी बातमी म्हळ्यार गोंयांत सद्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्लेली आसा आणि कायदो आणि सुवेवस्था आसा ती इबाडत चल्या. हे विशीं आपाच्या फुडाऱ्यांनी गोंयचे राज्यपालांची भेट घेवन हे विशीं हुस्को उक्तायलो आसा आणि जो गृहमंत्री आसा ताका ताची पूर्ण वेळ नियुक्ती करची अशी मागणी आपाच्या फुडाऱ्यांनी केलेली आसा. तर तुमी सविस्तर बातमी 3:07 बुलेटिनाक पळोवची. तर बिहारांतल्यान एक म्हत्वपूर्ण आयज बातमी आसा ती म्हटल्यार NDA सरकार बिहारात बहुमतान वेंचून येयले. ते उपरांत 10व्या फावट नितीश कुमारान शपथविधी सरकार स्थापन केलेलो आसा आनी ते मुख्यमंत्री जालेले आसा 10व्या फावट. तर ही एक चर्चेदार बातमी आसा. फुडें या ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्यान कितें बातमी केला ताका विचारूया. बोडमाग बेतोडा वाठारांत सद्या लोकांक उदकाचो प्रस्न सतायता. ह्या वाठारांत जशें लोकवस्ती वाडपाक लागला तशेंच उदक प्लॉटांनी वळयतात. देखून हाका लागून थळाव्यांक उदक वेळार मेळना अशें थळावे सांगतात. देखून मात अशें आसून लेगीत संबंदीत प्रशासन जे भौशीक बांदकाम आसा ते ह्या प्लॉटांत नवीन पायपलायन सुरू करपाचें आसा. देखून आमच्या उदकाचो प्रस्न पयलीं सोडयात, उपरांतूच ते पायपलायनीचें काम करात, नाजाल्यार आमी पायपलायनचें काम आडयतले अशी शिटकावणी थंयच्या थळाव्यांनी दिली आसा. देखून ही बातमी सविस्तर 7 वरांची पळया. तर अश्यो आमच्या सब एडिटरांनी ज्यो बातम्यो तुमकां सांगल्यो त्यो मुजरत तुमी 7 PM ह्या बुलेटिनांत पळया. त्याच बरोबर गोमंतक टीव्हीचेर आतां आमी कांय खिणा भितरूच जे इफ्फीचें इनॉग्रेशन जावपाचें आसा तें आमी लायव्ह प्रसारण दाखयतले, तें सुद्दां तुमी निश्चित पळया. कॅमेरामॅन नितीना बरोबर हांव गौरीश परवामणकर. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लायव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेंतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्धा तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात.